गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव बरें आसा. सकाळ जाली. हांवें आदले दिसा फुगत घातलेले तांदूळ आनी मूग. फाल्यां हांव काडपाचे आसले मुगाचे पोळे. सद्या आमी तांदळाचे पोळे काडटा. आयज हांवें मूग एड केल्ले भितर. हे पोळे एकदम बरे खावपाक, भुरग्यांक तर सामकेच बरे, कित्याक भितर मूग आसता. सामकें पौश्टीक म्हणटा तसलो ब्रेकफास्ट केल्लो हांवें आयज. दुसरे दिसा सकाळीं हांवें पयलीं राती कडेन फुगत घातले तेन्ना धुवन बरें घातलेले ते, आनी सकाळीं परत धुले आनी हांवें मागीर मिक्सरा लायले. जशें आमी पोळे वांट्टा तशेंच वांटप हे बी. हांगासर तुमी एड करपाक शकता. जेन्ना आमी वांटून घेता तेन्ना भितर ओली कोथमीर, बारीक कांदो, मिरसांग, सय सुद्दां इल्ली घातल्यार जाता. हांवें बेश्टे नॉर्मल केल्ले, बेश्टे मूग आनी तांदूळच घातलेले आनी तेज्या बरोबर हांवें चटणी वांटलेली. चटणी करतना हांवें सय घेतलेली, लसूण घातलेले, एक मिरसांग घातलेली. ही मिरसांग तिखट आसली म्हणून हांवें एकूच घातलेली आनी एकूच वळ्याची हांवें चटणी वांटलेली. आनी इल्लें मीठ, साकर आनी इल्लें आमटाण घालपाची. जर तुमकां ग्रीन कलर चटणी जाय जाल्यार हांगासर तुमी ओली कोथमीर एड करपाक शकता. हांवें बेश्टीच वांटलेली. आयज हांव रांदपा उरले बिजी किचनान आनी हांगा कर्टन्स आनी विंडो ओपनूच करून आसली. म्हटल्यार पयलीं भायलो वारो मातसो घरान भितर येयलो काय बरें दिसता न्हू. सकाळचो आनी तो सामकेंच पयलीं उठल्या बरोबर विंडो ओपन केल्यार बरो वारो येता घरान. आनी हांगासर आमची भुरगीं उठोंक नासलेली. बाय म्हाजे वैभव वयताना उठलेले आनी ते उठल्या बरोबर ते पृथा दीदीक उठोवंक गेले. ती उठ्ठूकूच हांवें पोळे काडपाक घेतले, कित्याक हे पोळे मातशे गरम आसतनाच खावपाक बरें लागता. थंड जातकूच तितले ते बरें लागना म्हणून मागीर हांवें म्हटलें ती उठ्ठली तेन्नाच म्हटलें तांकां काडून दितलें म्हणून हांव मागीर काडपाक रावलें. चला फ्रेंड्स, हांव पयलीं सगळे पोळे काडून घेता आनी मागीरूच आतां तुमकां मेळटा. म्हाजो हो ब्रेकफास्ट रेडी आसा. चटणी आनी पोळे. आमी च्या बी घेतली आनी मातशी सकयल गेली. बायन म्हाज्या सकयल उडयल्ली तेजी खेळणी ती हाडपाक गेल्ली.
तो आतां खेळणी उडयतना बेगीन बेगीन फुडल्या दारार येवन रावता आनी म्हाका ओडीत व्हरता, सकयल या म्हणून सांगता. ताका आतां खबर आसा मम्मा ताका सकयल व्हरतली म्हणून. आनी आमी मागीर वचोन बी येयली. आमी हांगासर एक लायलो फॅन, तो लायल्लो डॅडी न्हिदता थंय फॅन नासलो, ताका एक फॅन अरेंज करून दिलो. आनी आमी हांगासर एक जुगाड केला. आमी आमच्या खातीर एक पयलींची गादी आसली, तिजे आमी 2 पार्ट्स केले. एक डॅडी न्हिदता तिजेर घातले त्या बेडाचेर आनी पयलींची गादी आमी काडून दवरली आनी दुसरी गादी आमी हांगासर घातली हॉलान. हे आमचे सोफा कम बेड येता तेजे पोंचे, ते आमी फ्लॅटाचेरूच दवरून गेल्ली आनी ते म्हटले तशेंच दवरून कितें करतली. आनी त्या गादयेचो दुसरो पार्ट आसलो तो तेजेर जालो सारको आनी आमी मागीर ती हॉलान हांगासर बसपाकूय जालें म्हणून हांगा दवरली. आनी फ्रेंड्स आतां रात जाली आनी बाय आनी पृथा हांगा खेळपाक बिजी आसा. चला फ्रेंड्स, हांव हांगासरूच ब्लॉग एंड करता. सो बाय, गूड नायट.